इम्प्लिमेंट करताना ड्रंकन ड्रायव्हिंग आमकां लिव्हरेज ना रिड्यूस करपाक जे 1000 फायन आसा पिलोलो कोण सापडल्यार 10,000 फायन आसतली। लायसन्स नासतना जे 5,000 केला ते 5,000 उरतले। हितून आमकां लिव्हरेज ना। आणि हेर जे कडेन थोडे स्टेटीन लोअर केला आमची चर्चा चालू आसा। रिसंटली हांव गुजराता गेला तेन्ना थिंगा ऑफिशियल्सां कडेन डिस्कस केले, बॉम्बे गेला तेन्ना डिस्कस केले। थोडे कडेन त्यांनी रिड्यूस केला पण तेंकाय आता परत विचार येता शुड बी स्ट्रिक्ट शुड बी नॉट स्ट्रिक्ट। हांव एकूच सांगपाक सोदतां आय विल टेक अ व्हेरी बॅलन्स्ड डिसिजन। म्हाका आमचे गोंयकार जाय रोडार डिसिप्लीन त्यांचे मनान धरून गाडी चलोवपाची। येता ते कांय दिसांनी खंय सगळ्याक ट्रॅफिक अवेअरनेस कार्यावळी जातल्यो। म्हाका रोडार टोटल डिसिप्लीन जाय आणि तुम्ही पळयतले येता ते दिसांनी हे जे अवेअरनेस प्रोग्राम काय बरे नाटकुले सुद्धा हांगा आमच्या भुरग्यांनी परफॉर्मन्स दाखयले। असले अवेअरनेस करपा खातीर आमी आख्खे गोंयान प्रोग्राम घडोवन हाडटले। सगळे एडिटींग हांव सांगपाक सोदतां इन युअर रिस्पेक्टीव ऑफिस इन युअर ज्युरिस्डिक्शन you have to organize more such program because without awareness nothing will go to the people, nothing will happen on the ground. गोयचे भुरगे कामा धंद्याक फॉरेनात वचचे न्ही अशें दिसता आसत जाल्यार गोंयकारांनी सरकाराचे प्रकल्प आडावचे न्ही, रोजगार निर्मितीक खंय संद दिवची। एक सायडी आमी कंप्लेन करता आमचे भुरगे गोंय सोडून गोंयचे भायर वचपा पडटा एम्प्लॉयमेंटा खातीर। एक सायडी आमी कंप्लेन करता दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर जॉब्स। Why will they not go? Where is the opportunity here? But it is you, the people, who have to give the government a chance and opportunity to allow investment, to allow the good things to come. Don't punish the good project. Don't punish visionary things being introduced in Goa. येता तितले नाकारता, बरे येता तितले आमी ना म्हणटा। मागीर प्रोजेक्ट कशे येतले, इकॉनॉमिक एक्टिविटी कशे जातले, इंडस्ट्रियलायझेशन कशे जातले, आणि प्रगती कशी जातली। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत।